आपण आता जाहीर प्रचार सुरू केला। पक्ष गोयचे ड्रग्स कसिनो आणि कायदो सुव्यवस्थेचो मुद्दो तापयता। इतले दीस आपाच्यो कोपरा बसका चलताल्यो। पक्षान बिरेस्तारा पर्वरी सावन दर्यादेग वाठारांत कार रॅली काढली। रॅली पर्वरेच्यान पिळन, नेरुल, वेरे, कानोळे, कळंगूट पार्रा वाठारांतल्यान म्हापशा मेरेन वतली। रॅलीन आपाचे 50 वावरपी वांटेकार जाल्यात। 9 सुरू जावपा आशिल्ली ही रॅली 2 वरां उसरा सुटली। This is the voice of armed people, the common people. This is the voice of Aam Aadmi Party. लोकसभा वेंचणुके खातीर गोंयान 12 एप्रिलाक मतदान जातले। सगळ्या राजकीय पक्षांनी आणि अपक्ष उमेदवारांनी प्रचार नेटान सुरू केला। आपण बार्देशान कार रॅली काढली। पर्वरे सुरू जाल्ली ही रॅली म्हापशा मेरेन वतली। कार रॅली स्टार्ट करता। फ्रॉम पर्वरी विल गो टू पिलण, पिलणच्यान वेरे, नेरुल, कांदोलीम, कालंगूट, आरपोरा, नागोआ, पार्रा, अंजुना, वागातोर, आसगांव, सालिगांव, म्हापसा आयचो दिसभर आमची रॅली चलतली ह्या रुटाचेर। आमी आतां स्टार्ट करता पर्वरेच्यान आणि आता आमची रॅली भायर सरता। आमचे वर्कर्स ऑलमोस्ट 50 वर्कर्स आर देर आणि कार्स आसा, बायक्स आसा आणि रॅली स्टार्ट जाता। प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार। प्रशासकीय लवादाच्या आदल्या अध्यक्षान दिल्ले कांय आदेशांची निकालपत्रांच नात। निकालांच्यो फायलीच मेळना जाल्ल्यान हायकोर्टान हे गजालीची स्वेच्छा दखल घेतल्या आणि सरकाराक नोटीस काढल्या। जयवंत परबान ट्रिब्युनलाचो अध्यक्ष आसतना कितलेशेच केशींनी फक्त निमणो आदेश दिवन दवरला, मात त्या आदेशाची फाटभूंय स्पश्ट करपी निकालूच दिल्ले नात। निकाल दिनासतनाच तो निवृत्त जाल्ल्यान हायकोर्टान ते गजालीची खर दखल घेतल्या। प्रशासकीय लवाद मंडळान दिल्ले निकाल मेळनात अश्यो कागाळी आयिल्ल्यान ह्या प्रकाराची दखल घेवची पडली, ही गजाल हायकोर्टान स्पश्ट केल्या। प्रशासकीय लवाद मंडळाचो आदलो अध्यक्ष जयवंत परबान वेगवेगळ्या केसीचे निकाल न्यायालयान जाहीर केले, मात निवृत्त जावचे पयलीं पुराय निकाल बरोवन दवरूंक ना। ह्या प्रकरणात सरकाराक नोटीस धाडून 7 एप्रिल मेरेन जाप दिवपाक सांगल्या। न्यायालयाक आधार करपा खातीर हायकोर्टान खासा वकिलूय नेमला। प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार। खंयच्याच प्रस्नाचेर फटाफट निर्णय घेवपी प्रधानमंत्र्याची देशाक गरज आशिल्ल्यान भाजपान नरेंद्र मोदीची प्रधानमंत्री पदाचो उमेदवार म्हूण निवड केल्या। गोंयांतल्या दोनूय उमेदवारांक जैतिवंत करून मोदीचे हात घट करचे असो उलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान केप्यां जाल्ल्या भाजपाच्या प्रचार सभेत उलयतना मारलो। दक्षिण गोंयचो भाजपा उमेदवार नरेंद्र सावयकाराचो प्रचार करपा खातीर केप्यां भाजपाची सभा जाली। उत्तर भारतात भाजपाचे जय निश्चित आसा, ताका लागून केंद्रात भाजपाचे सरकार येतले असो दावो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान केला। काँग्रेसचे नेते आशिल्ले, काँग्रेसच्या काळात गेल्या 12 वर्षांत 9000 पेक्षा तांच्या राज्यांनी चड दंगली जाल्ल्यो आसा। गुजरातेन एकूय दंगल जाल्ली ना। आयज गरज आसा देशात अशा प्रधानमंत्र्याची की जो निर्णय घेतलो। निर्णय घेवप म्हणजे कशें आसता, पयर प्रमोद मुतालीक म्हणून एक कोंट्रे आसा, तो ताणें बेंगलुराक चलयांक बार्रान पबान वता म्हणून पेटयली। ताका आमी गोंयान बंद करचो म्हणून सांगलें, त्या गोंयान येवपाक दिना। पण खंय तरी तो बीजेपीन जॉयन जालो। आमकां कळना फुडें आमी केंद्रीय नेतृत्वाक ही गजाल सांगना फुडें 5 वरां भितर ताजें सदस्यत्व रद्द केलें। ही एक गजाल अशी आसा की डिसिजीव लिडरशीप कशी आसता ते दाखोवपाक आयज केंद्रान गरज आसा असे निर्णय घेवपाक ताकद आशिल्ल्या मनशाची। सुचिता शिरवयकार आणि अमोल काणेकार ह्या केपे पालिकेच्या नगरसेवकांनी ह्या वेळार भाजपान प्रवेश केलो। फाटली 11 वर्सां हे दोगूय नगरसेवक काँग्रेसीत आशिल्ले। केपेच्यान मयूर नायक। आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव।